काल म्हटल्यार शेनवारा तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगान आपलो अहवाल जो आसा तो सरकाराक सादर केल्लो आसा आनी हो अहवाल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन सुपूर्द केल्लो आसा। आता ह्या अहवालान जो राज्य वित्त आयोगान जो अहवाल सादर केला ह्या अहवालान आसा कितें जाल्यार हो अहवाल जो सादर केला हेतून गोंय राज्यान जितल्यो पंचायती आसा नगरपालिका आसा ह्यो ज्यो स्वराज्य संस्था ज्यो आसा ज्यो वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स राबयतात स्थानीक पातळीचेर ह्यो ज्यो संस्था आसा पंचायती म्हणा किंवा नगरपालिका हांकां आर्थीक दृश्ट्या कशें सक्षम करचे हेचेर वेगवेगळ्यो उपाय योजना ह्या अहवालान दिल्लेले आसा आनी हो अहवाल जो आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन सुपूर्द केल्लो आसा। वित्त आयोगाचे अध्यक्ष दौलत हवालदार हांच्या अध्यक्षते खाला आनीक 3 वांगड्यांची ही कमिटी जी आसली ती 2022 ह्या वर्सा जानेवारी 2022 ह्या वर्सा स्थापन केल्ली आनी ताच्या उपरांत ह्या कमिटीन गोंयभर ज्यो पंचायती आसा नगरपालिका हांच्या कडेन चर्चा करून तांच्यो समस्या जाणून घेवन एक अहवाल सादर केलो जितून वेगवेगळ्यो उपाय योजना लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म उपाय योजना ज्यो त्यो ह्या अहवालान मांडलेल्यो आसा आनी हो जो अहवाल आसा हो फेब्रुवारी म्हयन्यान राज्यपालांक सादर केल्लो ह्या कमिटीन आनी काल म्हणजे शेनवारा हो जो अहवाल हो मुख्यमंत्र्यां कडेन सादर केल्लो आसा आनी मुख्यमंत्र्यान अशें आश्वासन दिलां की ह्या अहवाला प्रमाण ह्या जो वित्त आयोगान अहवाल सादर केला तितून ज्यो उपाय योजना सांगला त्या उपाय योजना प्रमाण राज्य सरकार वेगवेगळ्यो योजना सादर करतले आनी ज्यो पंचायती किंवा नगरपालिका आसा त्यो आर्थीक दृश्ट्या सक्षम करपाचे प्रयत्न करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिलां। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।